गोयातल्या भाजपा सरकाराची गृह आधार ही योजन शुक्रारच्यान चालीक लागली। एकाच दिसा म्हापशे, पणजी, दिवचल आणि फोंडे अशा 4 सुवातींनी जाल्ल्या कार्यावळीन हजारांनी बायलांक योजनेचो लाव दिवपी दोकुमेंत भेटयले। चालू सप्तका भितर 12,000 घरकांनी ह्या योजनेचो लाव मेळटलो। खण वाठारांतल्या बायलांक पयली योजनेचो लाव दितले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पष्ट केला। पर्रीकार सरकाराची गृह आधार येवजण शुक्रारच्यान चालीक लागली। शुक्रारा एकाच दिसा 4 सुवातींनी जाल्ल्या कार्यावळीत हजारांनी बायलांक येवजण्यांचो लाव दिवपा विशींची कागदां भेटयली। पणजे जाल्ल्या खासा कार्यावळीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बायलांक कागदां भेटयली। दिलगिरी व्यक्त करता कारण चडशे आमी सँक्शन आहा पळय ते मायन एरियेन प्रायोरिटी दिल्या मुद्दम केल्या कारण त्या भागात व्यवसाय बंद पडल्यामुळे लोकांचेर मातशें संकट आहा। त्यामुळे पहिले 1-2 महिने तेवटेन मातसो स्ट्रेस कर म्हणला। रेशन कार्ड इलेक्ट्रॉनिक वी आर स्टार्टिंग प्रोबेबली इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। तुमकां इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्ड मेळ्ळें की ना खंयच्याच रेशन दुकानात तुमचे धान्य चोरपाक येवचें ना इतली गॅरंटी ना। कारण तुम्ही जो पर्यंत आखाडो लायना तो पर्यंत रेशन कार्ड वापरूंक येना। आता कितें करतात व्हडल्यो तोपयो आसता रेशन कार्ड भितर बरें तांदूळ हाडटा तुमच्या नांवार हाडटा तांदूळ तुमकां पावयत ना। म्हापशें जाल्ल्या कार्यावळीत उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा आनी बायलां उदरगत मंत्री दिलीप परुळेकारान बायलांक येवजण लागू जाल्ल्याची कागदां भेटयली। 4 तालुक्यांनी 4 कडेन कार्यक्रम आसा। सोमराम आसा कार्यक्रम मंगळारा दोन बुधवारा अशें म्हणून 12 तालुक्यांत फुडल्या आठवड्यात आमी कार्यक्रम करून आनी जी पत्रां आसा सँक्शन लेटर्स म्हणटा ताका ती आमी लोकां पर्यंत लाभार्थी पर्यंत पावोवपाक जाय। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, श्यामसुंदर फट्टे आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। बीएड केल्ल्या तरणाट्यांनी शुक्रारा पर्वेर सचिवालयान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळपाचो यत्न केलो। मुख्यमंत्र्याची वाट पळयत तांणी मंत्रालया सामकार धरणे धरले। ह्या आदी लेक्चर पद्धतीचेर शिक्षक म्हणून काम केल्ल्या ह्या शिक्षकांची भरती करपा खातीर 20 जानेर मेरेन जायरात दिवची अशी मागणी तांणी केल्या। 1 तारखेक गेल्लो 1 जानेवारी तेन्ना सीएम बंगल्यार सगळी भुरगीं गेल्ली। सीएमान मेसेज धाडलेलो की 4 तारखेक येयात म्हणून। 4 तारखेक हांव सकाळी 10 येयलो जाल्यार ऑफिसान कळटा की आमकां अपॉइंटमेंट ना अशें म्हणून। सो 10 ते 3 आमी बसून रावले। सो अशें फाटले कितलेशेच म्हयने जाले एडवर्टिजमेंट येता अशें जाला। सो आतां भुरग्यांनी सगळ्यांनी डिसायड केला की आनीक वाट पळोवप ना अशें म्हणून। सो 20 तारखेक वाट पळोवप 20 जानेवारी तेजे उपरांत एड येवना नाजाल्यार 24 तारखेच्यान पणजे बसप म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन नाजाल्यार आनी खंय अशें 9 ते 5 अशी 4 दीस बसतली तरी पूण एड येवना नाजाल्यार कंटिन्यूस बसतली 24 वरां सगळीं भुरगीं। बलात्कार करतल्यांक फाशी दिवची अशी नेटाची मागणी गोय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी केल्या। दिल्लीन जाल्ले सामुहीक बलात्काराचो निषेध करपा खातीर गोय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी शुक्रारा पणजे शारांतल्यान रॅली काढली। उपरांत आझाद मैदानाचेर पथनाट्य जाले। खंयच्याय बायलेचेर जर फाल्यां मॉलेस्टेशन जाता जाल्यार आमी तिका शी इज स्कार्ड फॉर हर लायफ तिजेर दाग लागलो असलें उलोवंक जायना। बिकॉज कित्याक तिची कितें चूक आशिल्ली जर त्या चलयेचेर वा त्या बायलेचेर ते मॉलेस्टेशन जालें चूक जाची जाणें तें केलां सो दॅट पर्सन शूड बी शेम्ड फॉर लायफ अशी आमच्या सोसायटीचो मायंडसेट आसपाक जाय। Me being from a law college, I feel ashamed today that our law is not deterrent enough to bind these animals in these filthy acts. Only thing I ask is for death penalty. There's nothing more deterrent in our country other than death penalty. Being, abused by somebody, being passed vulgar statements by somebody, retaliate, and that's what is required. ताणी हे कृत्य केला तांकां फासार चोडोवपाक जाय काय ना हांव तुमच्याकडे विचारता। आम्ही मागणी करताय न्ही तुमकां मान्य आसात? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।